फ्लॅशबॅक दिवपाक 27 तारखे जुलयाचे 2023 गोवा फाउंडेशनाचेर गोवा फाउंडेशन इज फ्रॉड म्हूण DCP मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तेणे टिका केली आणि ते टिकेचेर आय स्टूड फर्म. दिस वॉज विथ रिगार्ड्स टू 17-2 हेजे कन्वर्जना लागून जेन्ना भासाभास जाली, I was the only voice that stood firm and I hit hard on the government and the TCP minister, saying that he should take back his words. He should take back his word. He should apologize to Goa Foundation. He should not say such things because they are such credible people and doing wonderful job for Goa. आणि त्या दिसाक 27 तारखेर जुलयाचे he did not agree. But 2-3 दिसांनी इतली प्रेशर बिल्डअप जाल्लो असेंब्लीन आणि 31st of July finally he bowed down and he said that he is taking back his words, and if Goa Foundation is hurt, he is sorry about it, he is apologized this and he took back his words. आणि परत जेन्ना हे 17-2 आणि हेजे बिल जेन्ना इंट्रोड्यूस करपा आयले, इट वॉज ऑन द 7th of February 2024 गेल्या वर्सा. त्या दिसाक आय पर्सनली स्टूड डावन देर आलनासोना हे बिल ओपोज करपाक आणि म्हाका उबान भायर उडयलो. जायते व्हिडिओ केले तेजेर भायर उडयले म्हणून म्हाका जायती फकाणी केली. बट वी स्टूड देर. I stood there as a party, Aam Aadmi Party गेलो MLA. I stood there as the voice of my Benaulim constituency. I stood there as the voice of Goa and Goans at large. आणि आज चल जाल्यार आमी जे हावजा मागताले ते हावजा दिवना, पूण हायकोर्टान आज ते मान्य केले. व्हडली हावजा हे आज अप्रूव्ह जाले आणि आज अप्रूव्ह जावन आज हायकोर्टाचे जी ऑर्डर येयल्या ती सगळ्यांक चोयल्ली आहा. पूण आतां जी गोष्ट मुखार येता, जेन्ना हायकोर्ट हॅज गिवन सच अ ऑर्डर इन फेवर, जाल्यार वाय शूड द गव्हर्नमेंट गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड चॅलेंज? कोणा पासत जितल्यो कन्वर्जना जमीन गायल्ल्यो आहाय 17-2 अंडर, हू आर द बेनिफिशरीज? कोण आहा? वर्मा, शर्मा, रेड्डी हे सगळी नांव घेतलेली आमी पयलीं व्हडलो बोर्ड जालो. बट हू आर द बेनिफिशरीज ऑफ दीस? मेजर बेनिफिशरीज आर ऑल द पीपल फ्रॉम आउटसाइड गोवा हू आर कमिंग हियर टू इन्वेस्ट. should गोवन मनी, गोंयकारांगे टॅक्सा पयशे जे आहाय बीजेपी सरकारान सुप्रीम कोर्टाक घालचे काय ना, हे आता आज क्वेश्चन मार्क. हांव मागता मुगे सगळे मिडिया जी चॅनल आहाय, प्लीज आय रिक्वेस्ट ऑल द मिडिया पर्सनल्स, गो फॉर अ ओपिनियन पोल ऑन दिस. एक पोल करा, सगळे मिडिया हाऊस पोल करा की गोंयकारांगेली जमीन जी आहाय 17-2 अंडर जे भायर लोकांनी कन्वर्ट केल्ली आहे, हे जरी तरी साल्वार करपा जाय. हायकोर्टान आज हे साल्वार करपाक वर्डिक्ट दिलो. सो शूड द गव्हर्नमेंट गो टू सुप्रीम कोर्ट? येस ऑर नो? हेजे एक ओपिनियन पोल जावपाक जाय. दिस शूड बी लायक अ सेकंड रेफरंडम. गोंय साल्वार करतो जाल्यार द फोर्थ पिलर, यू हॅव एन ऑपॉर्च्युनिटी टुडे टू प्रोटेक्ट गोवा एज द फोर्थ पिलर. ऑल द मीडिया हाऊसेस टेक अप अ ओपिनियन पोल, पुट अप ऑन ऑल युअर मीडियाज वेदर द गव्हर्नमेंट शूड गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर नो. माय ओपिनियन इज, गोंयकारांक आज गोंयचे पयशे, टॅक्सा पयशे सुप्रीम कोर्टाक फायट करपाक गरज ना. हे टॅक्सा पयशे थिंग घालपाक गरज ना. हे बीजेपी गव्हर्नमेंटान हे करपाक गरज ना. लेट ऑल द मिडिया कम आउट. लेट दिस बी अनदर ओपिनियन पोल डे. लेट दिस बी अनदर रेफरंडम, अँड दिस रेफरंडम विल बी गिवन टू द फोर्थ पिलर, दॅट इज द मिडिया हाऊस. हांव आज सगळ्यांक उल मारता, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी भाटां कन्वर्जना घायलाय, स्टार्टिंग फ्रॉम माय बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांवें लास्ट टायम म्हणलोलें, स्टार्टिंग फ्रॉम माय बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, जी मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भाट भायर घायले ते कन्वर्जनाक, ही कोणागे भाटां ती हांवें ऑलरेडी सांगलोली हाय. हे लिस्ट पोतोन भायर काडया, हे जे आमी पोतोन चर्चा करुया आणि लोकां मद या आणि विचारया. आय विल स्टार्ट फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. लेट अस गो अँड आस्क द पीपल ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी, दॅट विलेज, ते शेजाऱ्या लोकांक विचारया, हेचो हे शेत आहा, हे मनशांनी हे कन्वर्जना घायलो आहा, ते भाट कन्वर्जनाक आज हायकोर्टान ती ऑर्डर आमच्या फेवरा हाडलो दॅट इट कॅनॉट बी कन्वर्टेड. ते भाट सुप्रीम कोर्टान वचोन परत ते कन्वर्जना अलाव करपाक जाय वो नाका, हे आमी ग्राउंडार वयतले आणि आमी लोकां मदीं वचोन आमी हे विचारतले. अँड आय थिंक दिस इज द कॅम्पेन आय डिक्लेअर. I will start this campaign from my constituency and then we take it all over Goa. We will go to the first survey number which will be in Benaulim constituency. We will discuss on this survey number. We will show you the pictures. We will show you everything of this survey number which is in Benaulim. Benaulim जितले सर्वे प्रॉपर्टीज गेलो आहे त्यो आमी आउट करतले, त्याच फाटल्यान आमी दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण गोंयभर आज लोकांक दाखोवपाक गरज आहा की should
this TCP minister and this BJP government go to the Supreme Court? Yes or no? I need your opinion in your comments, and I request all the media houses to come up with a referendum to give Goa justice. Thank you.